रोबोटिक्स आणि कोडिंग हे दोन गजाली नव्यो इंट्रोड्यूस केल्यात आणि बरेचशा पेरंट्सांक किंवा जनरल जो एक हे आसा एक कम्युनिटी हे तांकां दे आर नॉट स्टील अवेअर ऑफ वॉट इज कोडिंग, वॉट इज रोबोटिक्स आणि वॉट आर द इट्स वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑल दी थिंग. हांव सांगता सर, लकीली आमी दोगूय जाण वर्किंग एज अ मास्टर ट्रेनर फॉर सीएम केअर्स कोडिंग एंड रोबोटिक एज्युकेशन इन स्कूल. सो आमकां सिलेबस पळोवन कळ्ळें आमकां की आमकां दिसतालें पयलीं की भुरग्यांक जड जातलें काय कितें, कित्याक कोडिंग इज नॉट अ इजी जॉब. कोडिंग म्हणटा ताका मातशें ज्ञान जाय, टायम जाय, मातशें लक्ष जाय, मॅथ्स ताका मातशें बेजीक जाय. सो भुरगें जातलें काय ना म्हणून. पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें की मॅथ्स अशें न्ही, दिस इज अ प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथड. भुरग्याचो प्रॉब्लेम सॉल्विंग कशें करप, खंयचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व कशें करप तो दीस. सो भुरग्यांक बारीक बारीक स्क्रॅच प्रोग्रामींग, बारीक बारीक गेम्स, हातूंतल्यान भुरग्यांक इंट्रस्ट क्रिएट करपा खातीर हो सिलेबस तयार केला. 5th, 6th आनी 7th आमी ऑलरेडी स्टार्ट केला. आनी गोवा गव्हर्मेंटाची खरें तोखणाय करपाची. तांणी हो फर्स्ट टायम गोंयाक इंडियेक गोवा इज द फर्स्ट स्टेट ते आमी स्टार्ट केला 6th आनी 7th. आनी सांगता सर की भुरगे सामके इंट्रस्ट घेवन शिकतात कित्याक तांकां तें आवडटा कितें तरी वेगळें कितें तरी. सो ते आनी अशें न्ही की हो ओन्ली फॉर कंप्युटरा खातीर, मॅथ्स, फिजिक्स, अदर ऑल सब्जेक्टा खातीर कोडिंग हे ताजें यूज जाता. You can create animation games or your subject contents. Suppose तुम्ही एक there are sprites बरोबर you can have a talk, you can create a game like football playing games, so that creative things happen to that. आणि आम्ही खंय गेल्ले तेन्ना आमचो प्रोफेसर्स बरे आशिल्ले खबर. दे गिव व्हेरी गुड ट्रेनिंग देर. अनेस कामत सर वॉज देर, साईश वॉज देर, Borges sir was, they gave like in a recursion method. There is a traditional way of playing, like there are blocks and that. So recursion method and कशें solve करपा, where your mind grows आणि तुम्ही एक तरेचे analytic mind grow जाता तातूंत.